ग्रामीण पत्रकार स्नेह मेळाव्याक व्यासपीठार उपस्थित असतात आमचे वायस चेअरमॅन बाब दत्ताराम चिमुलकर, डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी अबीर हेदे, सौ सुलक्षणा सावंत, उदय सामंत, आमचो ईश्वर कुर्टीकर आणि ईश्वर मडकईकर, रविराज च्यारी, समोर बशिल्ले सगळे म्हणजे पत्रकार भाव आणि भयणीनो आणि तांच्या बरोबर आयिल्ले तांचे सगळे फॅमिली मेंबर्स आणि खासा करून ज्यांचो इंटरव्यू तुमच्या मुखार जालो नम्रता वागळे आणि बापा नेने हांणी तो इंटरव्यू घेतलो. सगळ्यात पयली अभिनंदन आणि ताळयो हजयात. खास करून मॅडम नम्रता वागळे ही तुमच्या मदीं आयली आणि तिने आपले विचार तुमच्या मदीं व्यक्त केले. म्हणजे पत्रकार आणि पत्रकारितेचे प्रॉब्लेम्स हे काहीच्या बाबतीत डिस्कशन जाले, तुमकांय सगळ्या जाणांक कळ्ळें. आत्ताच म्हज्या पयलीं उलोवपी मॅडम सुलक्षणा सावंत हांणी जिव्हाळ्याचो विशय म्हणजे ताज्या घरचे आणि पत्रकार किंवा पत्रकार आमची भयण आणि ताज्या घरचे हांचे प्रॉब्लेम्स कितें आसा हाचेर थोडोसो हायलायट केलो. आणि ऑफकोर्स म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रात आसा त्या प्रॉब्लेमाच्या पेक्षा तुमचे प्रॉब्लेम अजून मातशे वेगळे आसा आणि डे टू डे हांव केन्ना केन्ना ते आयकता आणि खरे मुळात प्रॉब्लेम आसले जेका रिकॉग्निशनूच नासलें. हो सगळ्यात व्हडलो प्रॉब्लेम. पत्रकारिता करता ज्या क्षेत्रान आसा बट ताका आमी पत्रकार म्हणटा बट तरी सुद्दां सरकार दरबारी तेजी नोंदच ना. हो सगळ्यात व्हडलो प्रॉब्लेम आशिल्लो. आणि मागीर आमी म्हणटा तशें शहरी पत्रकार आणि ग्रामीण पत्रकार हाज्या मदलो डिफरन्स आनी हे ते आमी आमचे दत्ताराम चिमुलकर बाकी रविराज हांच्यांनी सगळ्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवन पयल्यान पयलीं ताका रिकॉग्निशन दिवपाचें काम जें आसा पळय न्ही सरकार दरबारी तें केलें. आणि जेका लागून पेडण्या पासून काणकोण पत्रकारितेर आसलेले 20 आनी 25 वर्सां जे पत्रकारिता करताले ताका एक रिकॉग्निशन मेळपाचें काम जें आसा हें म्हज्या टेन्युअरांत जालें. हें म्हज्या खातीर खूब व्हड गजाल आसा आनी नक्कीच हांव म्हणटलों म्हणजे ती गजाल फायद्याची आहा म्हणण्या पेक्षा एखाद्याक रिकॉग्निशन दिवप हें सगळ्यांत म्हत्वाचें आशिल्लें. नाल्यार करीत आसा पत्रकारिता. हांव थोड्या जाणांक हांव स्वता 30 वर्सां वळखतां, जेंची हांव पत्रकारिता पळयतां, जेंची हांव वाचतां. ओके. आनी जेन्ना विचारता जेन्ना म्हाका हांव आमदार जालो किंवा मुख्यमंत्री जालो तेन्ना जर विचारपाक गेलो आसत जाल्यार खरोखरूच म्हणजे नो डावट म्हणजे आर्थीक परिस्थिती एक बाजू जाली बट गव्हर्मेंट रिकॉग्निशन ही तेजी दुसरी बाजू आशिल्ली. म्हणून रिकॉग्निशन जालो आणि उदय सामंतान सांगल्या त्या प्रमाणे आमी बाकी पत्रकारितांक ज्यो फॅसिलिटीज दिताल्यो म्हणजे त्यो फॅसिलिटीज ग्रामीण पत्रकारांक केन्ना मेळत नाशिल्ले. म्हणून 3 डिमांड आशिल्ले. एक, पयल्यान पयली पेन्शन इज फर्स्ट आणि ती पेन्शन ग्रामीण पत्रकारांक मेळपाक जाय आशिल्ली. लायक गुजचे पत्रकार जे आसा त्यांच्याच सारकेली. ताच्या खातीर सर्टन क्रायटेरियाज जे पत्रकारितेंत आसपाक जाय जे गुज हातूंतल्यान आसा ते फायनलायज केल्या आणि आमी तांकां पेन्शन दिवपाची सुरवात केल्या. 100% म्हणजे 15 ऑगस्टाच्या उपरांत आमी अर्ज घेवपा खातीर सुरवात करतले आणि जेका जी एज जाल्या त्याच्या अनुसार जेका जी पेन्शन मेळपाक जाय पळय ती पेन्शन ताका मेळटली हें हांव नक्कीच सांगता. म्हणजे आमी एबाव 60 काय एबाव 50च्या उपरांत एबाव 50च्या उपरांत आमी जी पेन्शन दिता आनी त्या खातीर क्रायटेरिया अमकी वर्सां तेणी पत्रकारितेन आसपाक जाय. वॅलीड हेजो ताका प्रतिनिधी म्हणून सुद्दां जरी पत्र मेळ्ळें आसत जाल्यार ताका ती पेन्शन दिवप चालू जातलें. म्हाका दिसता जेंची एबाव 50 जाल्यार तेंच्यांनी चड ताळयो मारपाक जाय आशिल्ल्यो. ओके, डॅट इज द फर्स्ट. सेकंड जे आशिल्लें की आमी पत्रकारितेच्या खातीर आयदर लॅपटॉप आसूं कॅमेरा आसूं ह्यो सगळ्यो गजाली फ्री ऑफ कॉस्टूच दिता. बायक फक्त आमी इन्स्टॉलमेंटाचेर दिता. 50% दिता. 50% जे आसा पळय न्ही 50% एमावंट आमी दिता, 50% एमावंट तुमी घालता. आयदर तितून मागीर तो लॅपटॉप किंवा कॅमेरा आमी आतां मोबायल जोडूंक जाय दिसता अजून मोबायलूय आसा. 50% कॉस्ट जी आहा ती तुमी घालपाची. बट तुमच्या बाबतीत एक क्रायटेरिया इज मस्ट तेजे 100% तो पत्रकारितेन आसपाक जाय. रिटायर्ड जाल्या उपरांत येयल्लो न्हू. हांव परत एकदां सांगता. नाल्यार थोड्यांची पत्रकारिता रिटायर्ड जाल्या उपरांत सुरवात जाल्या तें म्हणना. ताका क्रायटेरिया आसतलो गेली 10 वर्सां 20 वर्सां कितें ती 20 वर्सां आसपाक जाय आनी परत तो सिनियरिटीन लागपाक जाय. हे क्रायटेरिया आसतले. परत तो सिनियरिटीन नाजाल्यार तो रिटायर्ड जावन गेलो आतां ताका मेळना अशेंय बी न्हू. जो सिनियरिटीन आसा जेणी घेवपाचो अर्ज दिलो आसा जाल्यार ताका ती स्किमीचो फायदो हो जो आसा हो ताका पयलीं मेळटलो. म्हणजे लॅपटॉप
कॅमेरा किंवा मोबायल तिनापैकी एक कितें तरी दिवपाचें जें आसा पळय तें दिवपाक आमी सुरवात करता. आनी तिसरी गजाल वीच इज एन ई बायक दिवपाची बी 50% सबसिडी ही आमच्या कडल्यान आमी दिता. रोखडीच नव्या पत्रकारांक मेळची ना, जुन्या पत्रकारांकूच पयलीं मेळटली. ताज्या खातीर ताजी सिनियरिटी ही कावंट केली वतली, सिनियरिटी कावंट केली वतली आनी प्लस परत लागता ते सगळे क्रायटेरिया म्हणटा तसो इट शूड बी एक्सक्लुजीव इन पत्रकारिता, नॉट इन अदर बिजनेस. हो एक क्रायटेरिया जो आसा पळय तोय तितकोच म्हत्वाचो आहा. जे अशा पद्दतीन आसा तांकांय बी तो क्रायटेरिया हो लागू जातलो. आनी उदयान म्हटल्या त्या प्रमाणे चवथी पयली आमी प्रयत्न करता 5 जाणांक कोणाक दिवपाची ती स्पेशली जाय जाल्यार भितरली एक लेडीज दिवया, ना जाल्यार लेडीज बेगीन मेळचे ना. ओके, कोणाक तरी एकट्याक लेडीजाक इलिजिबल पयलीं करुया, म्हणजे 4 जेंट्सांक दिवन कोण जातले म्हाका खबर ना. ओके, ती ना जाल्यार लेडीज बेगीन इलिजिबल जावची ना, ताका लेडीज इलिजिबल जावपा खातीर आनीक 10 वर्सां रावची पडटली. एटलिस्ट इन एवरी लॉट्स म्हणजे आमी नारी शक्ती पत्रकार प्रमोट करपा खातीर इन एवरी लॉट वील प्रमोट 1 लेडी पत्रकार, जेणे करून ती तुमचो दोगांचो नंबर लागतलो, तेजो पयलीं लागतलो, तुजो मागीर लागतलो. बरें, तेजो लागल्यार जाता. ओके, चलो, तेजो पयलीं लागल्यार जाता. बट ते बी स्कीम आमी सुरवात करता, एप्लिकेशन्स घेवपाक लायता, जेणे करून ग्रामीण पत्रकारितेच्या बाबतींत एक उत्साह जो आहा पळय न्ही, एक उत्साहाचें वातावरण वाडटलें. मॅक्झिमम लोक म्हणजे पार्ट टायम म्हणून करी, पण आतां पत्रकारितेच्या खातीर फूल टायम खातीर येवपा खातीर सुरवात जातली ह्या माध्यमांतल्यान. हांव फक्त तुमच्या कडेन एकूच म्हणजे ह्या निमित्तान हांव म्हाजेंच बरें बरया बीन अशें सांगना, खरें तें बरयात, म्हाजें इतकेंच म्हणणें आहा. बरें म्हणण्या पेक्षा खरें तें बरयात. आनी खरें बरोवपाची जी आहा पळय न्ही ही नितांत गरज आसा. कारण थोडे कडेन जर आमी आयज सोशल मिडियाचो जमानो आसा, आयज डिजिटल मिडियाचो जमानो आसा, आनी कितेंय जर बातमी आयली जाल्यार लोकांक ती एकदां खरी दिसता. त्या खातीर डिजिटल मिडियाचेर किंवा हेजेर घालता आसतना खरी न्यूज लोकां पर्यंत पावपाची गरज आसा. आनी दुसरें हांव तुमकां जें आव्हान करता, कारण तुमी पळयलां आसतलें की आज म्हणजे ह्या झेन झीच्या जमान्यांत आमी बरेचशे फावटी की नाका जाल्ली मॅसेज घेवन ही फुडली पिढी फुडें वचपाक लागलेली आसा. जशें काम तांच्या पेरंट्साचें आसा, तांच्या टिचर्सांचें आसा, तशें काम हेजें सामाजीक कर्तृत्व किंवा सामाजीक देण म्हणून आमचेय सगळ्यांचें आसा. त्या खातीर हांकां गायड करपाचें किंवा तांकां प्रॉपर वेन वचपाचें. एखाद्यान कोणी तरी कितें तरी रॉंग स्टेटमेंट दिलो म्हणून तो आमी हायलायट केलो म्हणून जावचो ना. आमी ताका सांगचें पडटलें हो स्टेटमेंट केला ताच्या फाटल्यान बाबा तुजो उद्देश कितें. आमकां बरेचशे फावटी म्हणजे एखादी न्यूज हायलायट करपा खातीर खूब आवडटा, तितके आमकां लायक्स व्ह्यूज चड मेळटा हें तें म्हणून तें जाता. बट तें करता आसतना सुद्दां एखाद्यान जर रॉंग स्टेटमेंट दिलो आसत आनी आमी तो रिकॉर्ड केलो आसत जाल्यार ताका सांगात की बाबा 2 फावटी विचार कर म्हणून सांगात. कारण तांकां ताची कल्पना नासता. आनी आतां बरेच जाण हांव मुद्दामून म्हणजे फाटल्या सगळ्या हांव जेन्ना 20 दीस हांव निहाळटा, हांव पळयता कंटिन्युअसली, तेन्ना जेंकांनी स्टेटमेंट केले पळय न्हू ते म्हणटा अंडर इन्फ्लुयन्स आपूण उलयलो, आपूण तांच्या प्रेशराच्या सकयल उलयलो, म्हाका उलोवपाक लायलें. म्हणजे जाका विचार शक्ती ना ताका उलोवपाक लायलें, अशा पद्दतीचे स्टेटमेंट काही जाणांनी काडल्या. ते पश्चाताप करतात. म्हणून आमी एखाद्याचो रिकॉर्ड करता आसतना बाबा तूं सारकोच उलयता मरे हें ताका परत विचारपाची गरज आसा. जाय जाल्यार तुजी 18 वर्सां तुका किंवा 19 वर्सां किंवा 14 वर्सांचे भुरगे सुद्दां उलोवंक लागले. म्हणून अशांचो व्हायरल करच्या पयलीं आमी विचार करचो, कारण तेजो समाजाचेर परिणाम कितें जाता आनी तेजो फुडें ताजेर परिणाम कितें जातलो हाजोय विचार करपाची आमकां गरज आसा. आनी ते जर आमी करपाक शकले आसत जाल्यार आमी ह्या समाजाक योग्य दिशा जी दिवपाक जाय ती दिशा दिवपा खातीर आमचोय रोल खूब म्हत्वाचो ठरतलो. कारण विकसीत भारत 2047 घडोवपा खातीर पत्रकारितेचो रोल जो आसा पळय न्ही वीच इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. हांव त्या खातीर सांगता नॅशनलिस्ट आसप हें चड गरजेचें आसा. नॅशनलिस्ट तयार करप ही सगळ्यांची जबाबदारी आसा. इट इज नॉट अलोन ऑफ द पॉलिटिक्स किंवा टिचर्स हांचीच न्ही, तर आमची सगळ्यांची मेळून. आनी तेच जर आमी सगळ्यांनी केलें जाल्यार राष्ट्र उबारणीत तुमचो सगळ्यांचो खूब व्हडलो हातभार आसतलो. आमी सगळे जाण मेळून विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करुया. विकसीत गोवा 2037 हो आमी घडोवया. आयजूच म्हणजे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी नशामुक्त युवा
आणि नशामुक्त गोवा हाजी कॅम्पेन आमी सुरवात केल्या. ती कॅम्पेन सगळ्या पर्यंत पावोवन हो विकसीत गोवा खातीर तुमचो हातभार आसतलो. म्हाका खूब बरें दिसलें. पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत सगळे जाण वीथ फॅमिली ह्या आयच्या गेट टुगेदरा खातीर तुमी उपस्थित रावल्या. खरोखरूच मना पासून हांव तुमच्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. खुबशे जाणांचे भुरगीं बी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान हांगासर आसा. दीस इज अ फॅमिली गेट टुगेदर. ना जाल्यार पत्रकार एकामेकाक मेळपाचो असो योग खूब कमीच येता. तो मागीर आमी फक्त हांव पेडण्या गेलो जाल्यार आमचे पत्रकार मागीर म्हाज्या पत्रकारा वांगडा तेंच्यो झगड्यो, तेंच्या वांगडा झगड्यो इतकेच आमकां पळोवपाक मेळटा. पण पेडणेचो पत्रकार काणकोणच्या पत्रकाराक सहसा केन्ना मेळना. चडांत चड तो फनारूच मेळटा. पण ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी सगळे जाण मेळपाक शकले. आमी सगळ्यांच्यो फॅमिली एकामेकाक मेळपाक शकलो. हाज्या सारकिलो अविस्मरणीय क्षण हो दुसरो आसचो ना. आनी तितूर आमी जें म्हणटा की दुदांत साकर, नम्रता वागळे सारकिली जिचो आमकां तुमकां सगळ्या जाणांक तिच्या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवपाचो तुमकां लाभ मेळ्ळो. ही तशी संकल्पना आबाच्या तकलेंतल्यान केन्ना केन्ना दत्ता बरी येता. त्या खातीर हांव ताजेंय बी अभिनंदन करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.